पेडणे नागझर हांगासर कोविड दुयेंती मेळिल्ल्याची फट गजाल गांवभर केल्ल्यान थळाव्या लोकांच्या मनात भय जाला। कांय जाण बेश्टेच मजा म्हूण नाका आशिल्ली फट गजाली प्रसारीत करतात, देखून ताचो त्रास लोकांक सोंसचो पडटा। तांणी तशें करचें न्ही। तशेंच लोकांक कोणाकूय अशें कितें कळल्यार कोरोना दुयेंतीची म्हायती तपासपा खातीर सरकारान तयार केल्लो ॲप मोबायलान दवरचो, अशी विनवणी थळावो पंच पाडलोसकरान केल्या। कोणाकच क्वॉरंटायन केल्ले ना। तर आयज ही अफवा उठपा फाटल्यान कारण धारगळी एकट्याक क्वॉरंटायन केल्लो आनी ही आमच्या नागझर पंच कुशीत एक दोग जाणां थंय कामाक वयतालीं। तर ती कामाक थंय वयता म्हणून लोकांनी अफवा उठयल्या की तांकांय क्वॉरंटायन केल्या म्हणून। तर म्हाजी एक रिक्वेस्ट सगळ्या लोकांक की विनाकारण आपले आपूण कोणाक क्वॉरंटायन केले म्हणून अफवा पसरची न्हू। आनी ती अफवा पंचक्रोशीन सगळ्याक पसरल्या कारणान ते फॅमिलीक थोडोसो त्रास जाल्लो आसा। जर क्वॉरंटायन केल्ले आसत जाल्यार ती मॅसेज सगळ्यांत पयलीं म्हणटा ती हेल्थ डिपार्टमेंटान वयता आनी हेल्थ डिपार्टमेंटानसून तांकां क्वॉरंटायन जर कोणाकय जर एखादे फावटी जर क्वॉरंटायन कोणाक केल्ली आसा जाल्यार एक इन्फॉर्मेशन वयता तांकां की तांकां क्वॉरंटायन केलें म्हणून। आयज ही जी अफवा उठल्या ती लोकांनीच आपले आपूण तांकां क्वॉरंटायन केल्ल्या सारकी उठलेली आसा। तर अशें विनाकारण अफवा कोणी करची न्हू, कारण तेंचे फॅमिलीक इतको त्रास जाता की भायर भोंवतना सुद्दां लोक तेंचे कडेन ते नजरेन तांकां कोणाक तरी जाला आनी तांकां क्वॉरंटायन केल्या अशें नजरेन पळयता। तर अशें प्रमाणे तेतूंतलीच एकटे चेडूं एक कामाक वयताले धारगळी आनी तेचे आवयक सुद्दां एक आमच्या नागझरी एक बारीकशी एक फॅक्टरी चालू आसा। तर थंय तेंच्या कामगारांनी तांकां रिफ्यूज केलें कामाक येवपा खातीर त्या कामगारांनी। तर अशें कोणीच करचें न्हू। आनी जर कोणी अशी जर अफवा करीत मुद्दाम म्हणून जर कोणी जर अफवा जर करीत जाल्यार तेजेर गव्हर्मेंट कायदेशीर कारवाई करतलो, ही लोकांनी नोंद घेवची। त्याच प्रमाणे हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की गव्हर्मेंटाचो जो आरोग्य सेतू ॲप आसा तो ॲप सगळ्यांनी डावनलोड करून घेवचो, जेणे करून प्रत्येकाक जर एखादे फावटी कोण तरी अशी जर केस आसा जाल्यार तेजो मॅसेज प्रत्येकाक येतलो, अलर्ट मॅसेज येतलो।